चवथ्या क्लासीच्या भुरग्यांक बरो आयतार मागता. आयच्या दोतोरनी वेळार आमकां जिविताक सकत दिवचो पवित्र बायबल, टेक्स्ट बूक, नोटबूक सांगाता दवरूंक तुमकां हांव उलो दितां. भुरग्यांनो, तुमी ह्यो व्हिडिओ क्लासी आमच्या DSCच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर पळयत आसात. जर तुमी हें चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना तर आतांच तुमी सकयल आसचो सबस्क्रायब बटन दांबा. मुख्य व्हिडिओ तुमकां सुलभायेन मेळटल्यो. सबस्क्रायब केलेंगी तर आयची दोतोरन मागण्याद्वारी आराम करया. आमी उबे रावया, हात आमचे जोडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक संतोश जालो. आमकांय संवसारी जल्मोवचें देणें फावो केलाय. आमकां तूं नांवान आपयताय. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दितांव. तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागतांव. हे मागणें आमी करतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भुरग्यांनो, आदल्या क्लासींत आमी जेजूक इमॅन्युएल कित्याक आपयतांव आनी जेजूच्या जल्मांत जुजेचो पात्र कितें म्हणून समजोल्यां. आयच्या दोतोरनींत लेसन नंबर 3 तो बेथलेहमान जल्मलो ह्या विशीं शिकतल्या. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमच्या पप्पा मम्मी लागीं आज एक तुमी सवाल करीत जाय. सवाल हें: हांव जल्मतना तुमकां कितलो संतोश जाला? खंडीत जावन तुमच्या पप्पा मम्मीक दोडत्या मापान संतोश जातलोच. तांचे सांगाता तुमकां पळोवंक तुमची आब, व्हडली माय, धाकटू आनी बाय आनी हेर कुटुंबदारां आयिल्लीं आसतात. आनी तुमकां वोल लायतना बावतिजमा वेळार तुमकां सोबीत नांव दितात. ही एक घडी सर्वांक संतोश भरीत करता मात्र न्ही, कुटुंबाक नवो सांदो मेळटा आनी एक व्हरतो मान फावो जाता. देवाचो पुतू जेजू क्रिस्त बेथलेहमांत जल्मालो. सगळ्या मनशा कुळाक संतोश हाडून आयलो. हो संतोश कसो व्यक्त जालो आनी जेजूच्या जल्मा विशीं सडीत समजोणी देवाच्या उतरां मुखांतर आमी पळोवया. तर भुरग्यांनो, बायबल आमचें काडया. लुकाचो वांजेल आमी उक्तें करया. अध्याय 2 वळू 1 तावन 20 आनी 1 म्हणसर. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 1 to 21 आमी आतां वाचचें. त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून सोमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपआपल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत आशिल्ल्या दाविदाच्या शाराक बेथलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पत्नीण मोरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक चात्रांत तांकां जागो मेळोंक नातल्लो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एकाच सणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात. पळया, सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक थारक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुटलावन खावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच सणे
देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबारासो व्हडी एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. शेकी देवदूत तांकां सोडून सर्गाक पाटी वेतस ते गवळी एकामेका म्हणूंक लागले, वसूया आमी आतांच बेतलेमाक आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केल्ली ती नीज संगत आमी पळोवन येवया. आनी धांव धांवी वचून मोरयेक झुजेक आनी खावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतस ताचे विशयांत देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले ते आयकल्लीं सक्कडां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आटयतली. शेकी गवळी आपलें आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेंच घडल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतार हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. ह्या देवाच्या उतरा वयर आमी व्हिडिओ क्लिप पळोवया. Joseph and Mary had a long and difficult journey ahead to Bethlehem. There were no cars or other means of transportation except for a donkey. The whole journey had to be made by foot. Mary sat on a donkey and Joseph walked behind them. It was even more difficult for Mary since she was going to give birth to her baby. After many, many days of walking through the desert, Joseph and Mary finally reached Bethlehem. It was getting very dark when they reached the town. They desperately needed a place to rest and spend the night. But all the inns were full, and nobody would give them space to spend the night. Joseph walked all over the town, knocking at the doors of houses and shops, one after the other, but nobody would allow them to come in. Mary was about to give birth, and it was important that she had a safe and comfortable place for the baby and herself. Joseph and Mary kept feeling hopeless. After searching for a while, Joseph found an empty barn built for cows. There was plenty of fresh straw there. Joseph used the straw and managed to make a bed for Mary. Later in the night, something magical happened. Mary gave birth to a beautiful baby boy. Joseph made a small bed of fresh straw in the manger and laid him there. It was warm and comfortable, and the baby slept happily in the manger. Mary was happy that the predictions of the angels had come true. Jesus Christ, the Savior of this world, was born in a humble manger. That same night, while Joseph and Mary were looking for a place to stay the night, not very far away, 2 shepherds were out looking for their sheep on a hill. Suddenly, they were blinded by a bright light from the sky. They opened their eyes to find a beautiful angel in front of them with long golden hair and silver wings. She wore a shimmering white and gold dress which sparkled in the moonlight. The shepherds did not know how to react and were amazed. Then the angel spoke to them. Do not be afraid. I have come to give you good news. Tonight, in the town of Bethlehem, a baby boy has been born. His name is Jesus. He will be known as the Savior of the world. You will know it is Jesus when you see a baby boy wrapped in a cloth in a manger. Go to the villages and let everybody know of this happy news. Let everybody know that Jesus, the Savior of the Jews, was born today. Go in peace now and spread the good news. The shepherds were happy and shocked at the same time. They were overjoyed at the fact that a Savior was born, and they ran towards Bethlehem to find baby Jesus, the King of the Jews, who had been born in a humble manger. When they eventually found the baby in the manger in Bethlehem, they praised him and bowed down in worship. हांगासर आमकां अर्थ जाता की जेजूक देवान आमचे पासत संवसारी धाडलो. तो मोरयेचो बाळ जावन
बेतलेमांत जल्मालो. जेन्ना आमी जल्मतना कशें आमच्या आवय बापायक आनी कुटुंबादारांक संतोश जालो की तशेंच जेजूचो जल्म जुजेक, मोरयेक, गोवळ्यांक आनी हेर सबारांक संतोशाचो दीस जावंक पावलो. डिसेंबर 25, डिसेंबर 25 जेजूचो जल्मा दीस. क्रिस्मस वा नातालांचें फेस्त म्हण आमी आपयता. सगळ्या मनशा कुळाक आमकांय व्हड संतोशाचो दीस. ह्या दिसा शांतीचो कुंवर जेजूक गर्दनाच्या गोट्यांत म्हळ्यार क्रिब्बांत आमी दवरता. मिसाक वेता, नेकेत्र आनी क्रिस्मस ट्री दवरता, खुस्वार वांडटा, एकामेका बरें मागता. तोवळच्या काळार बेतलेमांत विशेष संभ्रम नातुल्लो जावयेत. कित्याक जेजू जल्मल्लो गोरवांच्या कावणेंत. देखून नातालां फेस्त जेजूच्या जल्माचें स्मरण मात्र न्हय आसता, देवाचो अपरमीत मोग द लव ऑफ गॉड समजूंक आनी तो हेरांक परगटूंक एक अवकाश म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. तर भुरग्यांनो, आज आमी जेजूच्या जल्मा विशीं समजल्या. तर ह्या लेसना वयर आमी करूंक आसचें होमवर्क कितें म्हूण आमी पळोवया. पयलें जावन आदल्या क्लासींत मातेवाचो वांजेल दिसाक 4 वळू हांवें तुमकां वाचूंक सांगलें आनी तें होमवर्क तुमी मुंदरून व्हरचें. दुसऱ्यान ह्या लेसना वयर दिल्ल्या सवालांक तुमी सारकी जाप बरोवची. तिसऱ्यान गर्दनाचो गोटो करची रिवाज म्हळ्यार क्रिब्बू करची रिवाज कशी आरंभ जाली म्हणले विशयांत तुमी बरोवचें. हें होमवर्क तुमी करूंक आसा. सर्तीक विवराक तुमचो टेक्स्ट बूक तुमी पळोवचो. तर मोगाच्या भुरग्यांनो, आयची क्लास आमी कंतारा मुखांत्र आखेर करया.